साध्या काळाचो दुसरो आयतार. शुभ वार्ता जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11. 2 दिसा उपरांत गलिलेयेच्या काना नगरी एक लग्न असले. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाचे आपोवणे असले. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. जवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. सुदैवाच्या सुद्दाताराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे दवरले. जेजून साकरांक सांगले, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारब्यारा सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिले. जेवणाच्या कारब्याऱ्यांनी वायन जाल्ले उदक साकून पळयले. तो खंयचो आयलो म्हूण तांकां कळीत नासले. उदक उस्तून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून तांणी होरेताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैरांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय, हें आपले पयलें आसर्ये. जेजून गलिलेयेच्या काना शहरांत केल्ले आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शीस ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता.